जस्ट इमॅजिन. परत हांव तुमच्या मुखार विसावा उपरांत घेवन येयला जस्ट इमॅजिन. शानू कांय गजाली हांव आयुश्यभर समजूंक पावलो ना. ते म्हणजे मॅथमॅटिक्स, बायलेचें मन, शेअर बाजार, दूरदर्शन कित्याक म्हणून चलता, BSNL सर्वीस आजून अपग्रेड कित्याक जायना. आनी हांव समजूंक पावलो ना ते म्हणजे सिकोफा हाचो मिनींग कितें. आखिर क्या है ये सिकोफा. सगळे कडेन सिकोफा करतात. बरें, अशा मनशांक विचारया जेंकां सगळ्या गजालींचें ज्ञान आसा आनी जे खंयच्याय प्रेस कॉन्फरन्स खंयच्याय विशयाचेर ते प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ शकतात. भाई आमकां सांग, म्हणजे ज्ञान वाडय मातशें. सिकोफा म्हणजे कितें आमकां सांग मातशें. विचार कर. तू सांग पळया, तू सांग रे, सिकोफा म्हणजे कितें तें तू सांग. बरें, तू सांग पळया सिकोफा म्हणजे कितें तें. हें कोणाकूच खबर ना पळयलें. अशें न्ही इश्टानू की हांव केन्ना शिकोवंक सोदिनासलो. म्हाका केन्नाच बरो मास्तर मेळोंक ना. म्हाजें अशेंच जातालें. म्हाज्या प्रस्नांक उत्तर ना कोणाच कडेन. बरें, आनी एक गजाल हांव केन्नाच समजलो ना ती म्हणल्यार रवी नायक आपल्या स्पिचान कितें म्हणपाक सोदतात ते सदांच. लेट्स लिसन टू हिम एंड ट्राय टू अंडरस्टँड द सब्जेक्ट ऑफ हिज स्पीच. हें जें आसा, जें आत्महत्या घडटा हें सगळें कमी जातलें. एक वेळ जाता, कसलेंय कारण आसतना कसो सडनली कितें घडलें तेव्हा त्या भुरग्याचें तें सोंसपाची तांक आसना. तशें साहित्य त्या तरेन साहित्य तयार केलें. साहित्य म्हणजे जे वयाचे जे आसा, जे वयाक लागता ते वयाचेर तुमी तें साहित्य जर मेळ्ळें त्या भुरग्यांक सगळे तरेचें ते साहित्याचेर एखादें तें चित्र बदलूं शकता. शाळेंत गेले नंतर ते तुमचें साहित्य कितें आसा तें मेळपाक जाय. जावं इस्कोलाक गेले नंतर, जावं कॉलेजीक गेले नंतर हें जें साहित्य आसा तें मेळपाक जाय. म्हणजे साहित्य तशें तयार करपाचें जें आसा तुमी साहित्यकार आसा सगळे. आत्महत्या, साहित्य, स्कूल आणि सगळे साहित्यकार. ओ, म्हणजे फुल टायम साहित्यकार जातलो जाल्यार आत्महत्ये शिवाय पर्याय ना म्हणटा रवी नायक. आतां कळ्ळें म्हाका ह्या स्पिचाचो मिनींग. वॉट अ लॉजिक रे. कितें रवी नायकाचें मिनींग आसता स्पीच. जस्ट इमॅजिन. बरें, काँग्रेसीचो सेंट्रल लिडर फाटीं येयल्लो गोंयांत. तो आतां असो बरो आहलो सारको बरो. ताका तरी आसतना राजीव शुक्ला म्हणटा. आतां कितें म्हणपाचें हांकां. अशें कित्याक अच्छे खाते पिते घर का नेता है भाई. स्टील पीपल आर कॉलिंग हिम राजीव शुक्ला. And if they write to the election commission, they will definitely consider it. Oh, you are राजीव शुक्ला and not शुक्ला. आमकां शुक्ला आयकोंक गेल्या. सद्या आमचो ताळो सुकला न्हू. खूब दीस जाले ताळो शिकोवंक ना. आनी एक गजाल म्हाका कळना इश्टानू, समजूंक पावलो ना की CM घरांनी कॅम्पेनिंग करपाक कित्याक वाजेता तें म्हाका कळना. हाऊस टू हाऊस येवपाक जाय अशें दिसता तुमकां. हांवें परत आनी हाऊस टू हाऊस भोंवपाक जाय सांगा. नाका आमच्या घरा कडेन तूं येवं नाका अशें लोक म्हणटा. पळय मरे कितें लोक नाका म्हणटा मरे डायरेक्ट. जस्ट इमॅजिन. बरें, BJPन आपलो जनसंपर्क अभियान 16 तारखेच्यान सुरू केलो. पूण इश्टानो, खरो जनसंपर्क अभियान मनोहर पर्रीकरान 1 वर्स पयलींच सुरू केल्लो फेसबुकाचेर. याद आहा. आनी कित्याक ही पर्रीकराच्या दूरदृश्टीचें हें एग्जाम्पल. खरें हे एग्जाम्पल आमी दिवपाक जाय लोकांक बी. 2 दिसां भितर 5000 कॉन्टॅक्ट्स. हांगा तांकां आतां एक दिसान जाता तेंचे, पण 2 दिसां भितर 5000. बाय द वे, प्रतिमा कुतिनो आणि संकल्प आमोणकरांनूय एक अशेंच अभियान सुरू केलां खंय स्टार्ट करपाचें आसा. ना जनसंपर्क अभियान न्हू, इट इज कॉल्ड एज जना संपर्क अभियान. तेंचो पयलींचो वांगडी जना भंडारी खंय नाच जाला खंय. तो कितले म्हयने कॉन्टॅक्टानूच ना खंय, तेंच्या दिसात ना तो खंय. सो ताका कॉन्टॅक्ट करपाचें अभियान म्हणजे जना संपर्क अभियान. गाठ ना, भेट ना, फोन ना, खबर काय ना, जना संपर्क अभियान. आणि आता इश्टानो, तुम्ही पर्रीकराची च्या पिवपाची स्टायल तुम्ही पळयल्ली फाटल्या विकान, आणि नार्वेकराची च्या पिवपाची स्टायल पळयल्ली तुम्ही, सामकी अशी ऑरा आनी स्टायल बी. हें कांयच न्हू. ह्या फावटी आमकां ट्राजानो डिमेलो आमकां दाखयता की
मनशाची सामकी बेसिक गरज उदक कशें पियप, अस्सल गोवन स्टायल उदक पियप. एक राजान उदक तोंडान घेवन कुचू 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 होताय अशें करप आनी मागीर तें पियप. इज दीस गोवन स्टायल? करेक्ट. बरें इश्टानो, फुडें वयच्या पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की हेज्या फुडलो जो एपिसोड येतलो 31 तारखेक तो जस्ट इमॅजिनाचो 75वा एपिसोड आसतलो, 75th एपिसोड. प्लीज तो पळोवपाक विसरूं नाकात, कारण तितून आसतलें बेस्ट ऑफ जस्ट इमॅजीन. तुमी हो एपिसोड पळयले न्ही जाल्यार तुमी तो केन्नाच विसरचे ना आनी तुमी म्हाकाय विसरचे ना. जशें की आतां ही मिटींग ह्या पार्टीचे सदस्य आयुश्यभर विसरचे नात. कितें जालें, काँग्रेसीन एक मिटींग आपयली व्हडली आनी तातूंत सगळ्या काँग्रेसमॅनांक हजर रावपाक सांगलें. हय, सगळे जे खूश आहा, जे संतुश्ट आहा, जेंकां टिकेट जाय, जेंकां टिकेट ना, सगळे सगळे जाणां आपयले आनी की सामके म्हत्वाचे विशय डिस्कस करपाक जाय म्हणून सांगलें तांकां. पूण थंय वतकूच रियलिटीन कितें भलतेंच पळोवपाक मेळ्ळें मिटिंगेक ह्या सदस्यांक. You can make it possible. Possible means positive. Vijay is right choice for a future bright, bright. Why I'm gonna find it. I'm gonna die from just on the side. I came high. Fatara Vijay is आणि ह्या सभेचे वोट ऑफ थँक्स कोणे दिवचे? अरे बाबा माझ्या, तुम्ही इतल्या संख्येन लोक तुम्ही जमा झाले म्हणून पयले सध्या हांव तुमकां काळजांत देव बरें करूंक सोदता. पयलीं नॉर्मली थँक्स फॉर वोट दिता न्ही आनी मागीर वोट ऑफ थँक्स न्ही, कशें पयलीं कितें येता थँक्स फॉर वोट्स काय वोट फॉर थँक्स? मागीर बाजार इश्टानो, म्हजी ही बारीक बारीक कन्फ्युजनां केन्नाच सोंपची ना. ती आयुश्यभर चालू इमॅजिनेशन आयुश्यभर आसतलें. इमॅजिनेशन केन्नाच सोंपचें ना. तुमी टेन्शन घेवं नाका. तुमी कितें करा, तुमी मस्त म्हाका SMS करा, टायप करा गोंय FB आनी तुमची मॅसेज टायप करा, तुमचें नांव आनी जागो फक्त, आनी तुमी ती मॅसेज धाडा 59898 ह्या नंबराचेर 599898. और तुमी मेल करा ऑन paresh@prudentmedia.in ह्याचेर. आनी हेच म्हणून देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. सगळें बरें भशेन राव. टेक केअर आनी गूड बाय.